कोरोना दुयेंसा वापरिल्ल्या कोविशिल्ड वासिनाचो मनशाच्या शरीराचेर वायट परिणाम जावं येता अशी गवाय हे वासीन तयार करपी अस्ट्राझेनेका कंपनीन यूकेच्या न्यायालयात दिल्या। कोविशिल्ड वाशिनाविशीं अस्ट्राझेनेका कंपनीन पयलेच फावट असो धक्कोदायक दावो केल्ल्यान पुराय संवसारात आरती चर्चा सुरू जाल्या। महत्वाची गजाल म्हळ्यार भारतात अस्ट्राझेनेका कंपनीन ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि सिरम इन्स्टिट्यूटा वांगडा मेळून कोविशिल्ड वाशीन तयार केल्ले। ते उपरांत भारतासयत जगभरातल्या लोकांक ते दिल्ले। या वासिनाक लागून मनशाच्या शरीराचेर वायट परिणाम जावं येता असो दावो ब्रिटनातल्या जेमी स्कॉट नावाच्या व्यक्तीन केल्लो। तशेंच ताणे अस्ट्राझेनेका कंपनी आड थंयच्या न्यायालयात याचिकाय दाखल केल्ली। याचिकेक जाप दितना कोविशिल्ड वाशिनाक लागून थ्रोम्बोसायटोपेनिया सिंड्रोमाची लक्षणां दिसून येतात, जाका लागून शरीरात रक्ताच्यो गाठी तयार जावन काळजाचो आताक येवं येता अशी गवाय कंपनीन दिल्ली। हे दुष्परिणाम उण्या प्रमाणात दिसू शकतात अशें कंपनीन म्हणिल्ले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।